व्हडलो मायनिंग बेल्ट पिसुल्ले। फाटली 60 वर्सां ह्या गांवांनी मायनिंगा शिवाय कसलोच उद्देग धंदो चल्लो ना। लोकांनी मायनिंगाचेर पातयेवन आपलो घर संसार चलयलो, घरां बांदलीं, गाडयो घेतल्यो आनी भुरग्यांची शिक्षणां लग्नां केलीं, सगळे मायनिंगाचेर। लोक उलयता त्या हिसपान 2017 गोंयच्या मिनेरा कडेन लिजा आसमेरेन सगळे वेवस्थीत चलताले, मात आज ती परिस्थिती ना। हांगा पिसुल्ले पंचायतीचे फूल वार्ड जे जितले आसा न्हू ते सगळे डिपेंड अपॉन मायनिंगेचेर आसा। जे स्कुलांक ज्यो बसी आहा न्हू ते सगळ्यो बंद जाल्लेले आहा, मायनिंगेन बंद केल्या। कित्याक लागून की मायनिंगच बंद आहा म्हणून तेंच्यांनी जे बंद केला। इतलीच तरी वर्सां आतां मायनिंग हे उदक सप्लाय करताले, 25 वर्सां तरी उदक घालता। मायनिंग अकस्मात बंद जाल्ल्यान कंपन्यो नाइलाजान कामगारांक काडूंक लागल्यात। हांव केन्ना अशें बारीक बारीक खंयचे कोणाचें हें करी तें बीन आतां लोंगाड मेस्त काम करी हांव, तेच लोंगाडात पयशेच ना जाल्यार लोक खंयचे करून घेतले आमकां इतले। तांकां कामारसून आतां काडलेले आसा। हांव घरातलें काम करता, हांव कामाक वचना म्हणून तुमी विचार करचा आमच्या बाबतींत। आमी मिडल क्लास फॅमिली, मोठी बी न्ही चड, आमी श्रीमंत बी न्ही। पिसुल्ल्या 1998 सावन 175 शेतकारांक मायनिंग कंपनी वर्साक 2 फावटी कॉम्पेन्सेशन दिता। आदलो सरपंच सगुण वाडकार म्हणटा आतां हे कॉम्पेन्सेशन बंद पडत म्हणून लोक भियाल्यात। कंपनीन ना म्हणूंक ना, आनी त्यानंतर आमचें जे डिस्कशन जालें आनी तितूर आमी कंपनी कडेन मागलें की हे जे सबंद शेत आहा हेजें कॉम्पन्सेशन आमच्या शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय म्हणून। ते 1989 ते आजून मेरेन ते म्हणजे गेल्या वर्सा सुद्दां दिलां, पूण आतां एक आमकां डावट आहा की हें कॉम्पन्सेशन ह्या फुडें कंपनी आमकां दितली काय ना। बळय आमी आजुनूच जोत धरपाक रेडी आसा। आमकां काम करपाची इच्छा आसा, बसून खावपाची इच्छा ना। हांगा बाउंड्री मार्क करता म्हणून 2 वर्सां वयतलीं, पीक वता म्हणल्यार 6-7 वर्सां वयतलीं। हें इतकें करता म्हणल्यार थोडेशे लोक मरून वयतले, कित्याक तांकां जगपाक कितें तरी सोर्सीस जाय न्हू। मायनिंग शटडावन, काम ना, रिट्रेंचमेंट, धंदो डावन, सगळे कडेन शुकशुकाट। लोकांच्यो कागाळी आयकत जाल्यार कळटा ह्या बेल्टान वता वता थंय फक्त फ्रस्ट्रेशन। म्हजें बारीकशें दुकान आसा घरान आनी ते आमचे मायनिंग हेजेरूच चला आसले। आतां हें मायनिंग बंद जाल्या कारणान आमी सगळे ठप्प पडलेले आसा आनी आमी सद्या मायनिंगेचेरूच डिपेंड आसले। फुडें फ्युचर आमकां खबर ना। म्हाका हांव एकटो जोडटा म्हटल्यार 5 जाणां खाता तेजेर, आनी भुरग्यांचे शिक्षणाचें जावचें ना म्हजे कडेन। आमकां कंपनीन 24 तारखेर टर्मिनेट केले। आतां म्हाजी बायल आहा, भुरगीं आहा, आनी आई आहा, भयण आहा, तांकां कशें गेले आमकां 2 वर्सां जालीं आमकां कन्फर्म लेटर दिल्ले आनी आयज आमकां अचानक काडला। स्टार्ट जालें आतां पळय कितें आनी कितें करतले, कितें तरी करून उपाय करूंक जावो न्हू। मायनिंग चालू जाल्यार जावकूच जाय मरे। मायनिंग चालू जायना जाल्यार आमी जेयतले कितें आनी खातले कितें। आतां सद्या म्हाजो ट्रक सद्या घरा कडेन आसा आनी हांव बी बेकार आसा, पण कितें करपाचें तेंच कळना। घरा कडेन भाव आसा तो मायनिंगेक घाल्लो, तो बी बेकार आसा आतां। मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाच्या माळेंत आयचो हो रिपोर्ट पिसुल्ल्या मायनिंग बेल्टाच्या परिस्थितीचेर, फुडलो पाळी कोठंबीचेर।